गोंय सरकारान पोशिल्लो कंत्राटदार MVR रावान गोंयांत केल्ली भौशीक बांदकाम खात्याची कामां कितली कमी दर्जाची आसात हें पयल्याच पावसाक लोकांक पळोवपाक मेळ्ळां. पेडणे ते पत्रादेवी मेरेनच्या महामार्गाचें काम करपाचें कंत्राट MV रावाक दिलां. तांणी केल्लें महामार्गाचें काम कितलें कमी दर्जाचें आसा हें पयल्याच पावसाक उक्ताडार आयलां. पेडणे ते पत्रादेवी वचपी महामार्गाचें काम कमी दर्जाचें केल्ल्यान सोमारा फांतोडेर महामार्गाचो कांय भाग व्हांवून न्हंयत पावलो. महामार्गा देगेन न्हंय आशिल्ल्यान काँक्रीट घालून संरक्षण वणत उबारिल्ली तिवूय व्हांवून गेल्ल्यान पेडणे पत्रादेवी वचपी महामार्ग आडिल्ल्यान येरादारी शिरकोन उरता. पेडणे ते पत्रादेवी महामार्गाचें काम कमी दर्जाचें केल्लें म्हूण जायते फावट थळाव्या लोकांनी सरकार आनी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळयल्लें. मात ताचेर नदर आड केल्ल्याचो परिणाम आयज दिश्टी पडटा अशें थळावे लोक म्हणटात. व्हांवून गेला तितलेंच काम करून कितेंच फायदो जावचो ना. पुराय महामार्ग परतून केल्यारूच हो महामार्ग येरादारीक योग्य आसा. नाजाल्यार परतून अशेंच घडटलें. पोरूय अशेंच घडिल्लें तेन्नाय तितलोच भाग सारको केल्लो अशें जितेंद्र गांवकार म्हणटा. हांगा वारकण जंक्शन आसा, तुमी पळयतात आमच्या फाटल्यान आसा कासुले गांव, फुडल्यान आसा परसकडे गांव आनी हांगा रेल्वे ब्रिज आसा. राती 3 हो इन्सिडंट घडलो की रिटेनिंग वॉल आसा महामार्गाची ती ढसाळली आनी न्हंयन गेल्लेली आसा. थोडो पोर्शन आसा रस्त्याचो तोय गेल्लेलो आसा. आतां भितर कॅज्युअलिटी जाल्या वा ना हे कोणाक खबर ना. ही म्हायती कळटकूच पोलिसान आपणाचे होमगार्ड थंयसर दवरलेले आसा आनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा रात मेरेन. पूण ज्या टायमाचेर इन्सिडंट घडला त्या टायमाचेर कितें कॅज्युअलिटी जाला हे कोणाक खबर ना. आनी दुसरें एक सांगूचें दुख्ख दिसता की हो वारंवार इश्यू आमी न्यूजाच्या थ्रू आमी सरकाराच्या फुडें मार्फत आमी मांडीत आसले. पोरूच्यान आमी हो इश्यू मांडीत आसले की कारण ह्यो जो रस्तो आसा आनी हेजें काम आसा हे खालच्या दर्जाचें आसा. सुपरविजन हेजेर केल्लेलें ना आसा. हाडून बेतो घालतच आनी तसोच रोलर बिलर बोर्डान तसोच दवरतात. गेल्या वर्सा हेज्या फाटल्या सायडीन तसोच एक पोर्शन न्हंयन गेल्लेलो आसलो रिटेनिंग वॉला सकट. तो तेंच्यांनी रिक्रिएट करून तेजेर काम करून तो बांदलेलो आसा. आतां ह्या फावटी जर तुमी पळयल्यात जाल्यार हो पोर्शन गेल्लेलो आसा जो रस्तो बांदता आसतना किंवा रस्तो करता आसतना जे रॉड घालून तेजेर ही पद्दत आसा रस्ते काम करपाची ही पद्दत किंवा ही टॅक्नीक यूज केल्लेली नासा. तुम्ही बघू शकतात की रस्तो कॉन्क्रीट घालच्या पयलीं जे रॉड घालून साचो तयार करून तेजेर कॉन्क्रीट घालचें आसता तशें कांय करूंक ना आसा. जे रिटेनिंग वॉलांक खबर आसा की हांगा न्हंय आसा आनी केन्नाय ढासळूं शकता ताच्या खातीर जे रॉड घालून ती तेजेर कॉन्क्रीट घालून तो साचो भक्कम करपाचो आसा तशें दिसना. बेश्टे हाडून हेंच्यांनी एका वयर एक अशे लेयर कॉन्क्रिटाचे करून ही रिटेनिंग वॉल बेश्टी तयार केलेली आसा. आनी ताजें आमकां कारण तेजें आमकां हे आयच्या स्वरुपान हे कामाचें आमकां रिजल्ट दिसता. हे निश्काळजीपणाचें काम खालच्या दर्जाचें काम आसा MVRचे आनी हेजेर सरकाराचेंय लक्ष ना, स्थानीक आमदाराचेंय लक्ष ना. जो आयज गोंयचो उपमुख्यमंत्रीचें पद भोगता ताकाय काय पडलेलें ना आसा. हो विशय हो रस्तो फाटल्या 2-4 दिसांक प्रसिद्धी माध्यमाच्यान सरकाराच्या निदर्शनाक हाडलेलो की हो रस्तो सकयल बसलेलो आसा, हे रस्त्याक तडे गेल्लेले आसात. तरी पूण सरकार दोळे धाक करून रावलो इन्सिडंट जायसर. आता कितलो तो संपूर्ण रस्तो खचलेलो आसा? एक 50 मीटर 100 मीटर? आतां हयच्यान 100-1 मीटर आतां 100-1 मीटर तरी रस्तो ह्यो खचलेलो आसा. रस्त्याक तडे गेल्लेले आसत. सो ना म्हटल्यार 200 ते 300 मीटर रस्तो पुन्हा करूचो पडटलो अशें दिसता. हय, पूण म्हाजें मत आसा की हो पूर्ण पट्टो आसा जो वारकण जंक्शन टू आमचे जैतीर जो देव आसा त्याच्या मेरेन हो पट्टो आसा हो धोकादायकच आसा. कारण हो पट्टो आसा न्हंयच्या कांठार आसा आनी गेल्या वर्सा त्या सायडीन रस्तो ढसाळलेलो आसा, न्हू ह्या सायडीन रस्तो ढसाळलेलो आसा. आनी ही संरक्षण भिंत जें काम आसा हे प्रॉपरली करूंक ना. खालच्या दर्जाचें काम आसा, करूंक जाय म्हणून केल्लेलें आसा. फक्त तेजेर एका वयर लेयर घालून कॉन्क्रिटाची हो तयार केल्लेलो आसा. केव्हाय केन्नाय कोसळूंक शकता. एकच प्रश्न आसा की हांगा मोठ्या प्रमाणात रेटी बेकायदेशीर रेती काडप चालू आसा. तेचो परिणाम म्हणून हांगा असो ह्यो ढासळपाचो जो प्रयत्न आसा तो जाल्लो आसा काय कितें? पूण सरकारान ठोस पावलां उचलली आनी ही रेती वेवसाय बंद केल्लेलो आसा. तो ताजो परिणाम म्हाका तर दिसना की हेजेर पडलेलो आसा. हेजो परिणाम म्हणजे
हे जे काम केल्लेले आसा MBRान हे फक्त खालच्या दर्जाचे आसा, हेजे सुपरविजन कोणाचे केल्लेले ना आसा. रस्तो इम्बॅलन्स आसा, लेवल ना आसा आणि हेका जे मटेरियल सुद्धा यूज केलेले आसा ते सुद्धा एक अत्यंत खालच्या दर्जाचे आसात. तुम्ही जर पळयले जाल्यार प्रत्येक गांवांनी सुद्धा हे कॉन्क्रीट आसा पळय हेचे होणके पडलेले आसात, पोटहोल्स पडलेले आसा. हेच्या वयल्यान कळटा की कॉन्क्रीट कितके ग्रेडीचे आसा ते. आयज आमचे कोकण रेल्वे पुलाची स्थिती अशी जाल्ली आसा की आयज जो हायवे केल्लो आसा हातून भरपूर भ्रश्टाचार जाल्लो आसा आनी त्या खातीर आयज सादारण 300 मिटराक आयज कोकण रेल्वेचो ब्रीज दिसता. न्हंयक सकल असल्या कारणान आयज त्या पुलाक पासून धोको येल्लो आसा आनी आयज हे 300 मिटराचो जो रोड आसा न्हय तो 300 मिटर जर गेलो जाल्यार एक खांबो पुलाचो मोडो शकता आनी लुकसाण भरपूर जावं शकता. त्या खातीर सरकारान ह्या रोडाचेर इतलो विचार करपा जाय. हो रोड सदांच सारको करपाचो आनी परतून मोडपाचो, सारको करपाचो मोडपाचो हे एक रोटेशन जातले. त्या खातीर ह्यो रोड जो आसा तो वणजे दवरून बायपास रोड जो पयलीं पास केला त्या बायपास रोडाक हेंच्यांनी हात घालचो आनी ह्या सायडीन जी ट्राफीक येता तांकां सेफ दवरचो.